हांव पळयता फीड पळयल्यार इंस्टाग्रामाक जाय ते गोश्टी येता. हांव म्हणना की कमी ना, कांय गोश्टी करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्यार आमचे डॉक्टर केदार रायकराक कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसिसचो रिपोर्ट तयार करपाक सांगला. ते केल्या उपरांत ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सरकारा कडेन धाडटले, मुख्यमंत्री कडेन धाडटले. ह्यो गोश्टी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय तेन्ना मागीर ते कॅबिनेटाक वचून आमकां बेगिना बेगीन ते करपाक जाय. दिगंबर कामत बी परस्यू करता, हांव बी परस्यू करता आनी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरतले. आमी कमिटमेंट केल्या की गोंयचे जनतेक की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विल बिकम अ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल. जस्ट बिकॉज somebody says that today it is not and these are the deficiencies, that doesn't demoralize me. My job is to see that whatever assurance I have given, whatever Digambar has given, it has to be completed. आणि व्हिडिओ व्हायरल करपाक आनी वेगळे तरेन आतां जशें इलेक्शन लागीं येता, जिल्ल्या परिशद लागीं येता, जशें म्युन्सिपालिटी लागीं येता, जायत्यो गोश्टी जाता. पूण हांव ते डिफेन्स घेना. हांव डिफेन्स हेच घेता की आमी कमिटेड आहा ह्यो गोश्टी गोंयचे जनते खातीर करपाक. दिगंबर कामताचेर बी जबाबदारी आहा, म्हाजेर बी जबाबदारी आहा. पयर विजय सरदेसायन कांय स्टेटमेंट्स केल्ले आसा, तेणी एसेंब्लीन विशय मांडले, ते लक्षांत म्हाजे आहा. ह्यो गोश्टी सरकार करतले, विरोधी पक्ष करूं शकना. ते आमकां करपाक जाय, आमची जबाबदारी आहा करपाक आनी आमी करून घेतले ते. आनी कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसीस रिपोर्ट खूबदां चर्चा जाली, हे गोश्ट ना, ते गोश्ट ना, ते जाय, अशें जाय म्हणून हांवें तांकां 6 फायल्यो म्हाजे मेजार आहा, ते हांव मुख्यमंत्री कडेन धाडून दितलो. जी सदांच गरज पडटा, लोक गाडयो जशे घेता, लोक आनी कितें घेता, एम्ब्युलन्सीची गरज आहा म्हणून तुमकां एसेंब्लीन बी विधानसभेन हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला. आमकां टोटली एट एनी गिवन पॉयंट वी रिक्वायर 100 एम्ब्युलन्सीस आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्या. I am pursuing that. We'll pursue it. We require 100 ambulances on the road at any given point. But right now there is shortage, something like that? No, sometimes some ambulances, somewhere, some mishap, but the load is tremendous on 108. Load is tremendous, but it's doing a very good job. So there is a news that Ramakant will be discharged very soon. There is no discussion of discharge as I speak to you. There is no question. No question. We will, doctors आणि कमिटी एक केल्ले आसा ते ठरयतले डिस्चार्ज केन्ना दिवप. मिनिस्टरान डिसायड करपाचें नासता, डॉक्टर ठरयतले, डॉक्टर योग्य ते निर्णय घेतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.